तेन्ना डिजास्टर मॅनेजमेंटान बरें काम केल्लें 1-1.5 म्हयन्या पयलीं की घर डिमॉलिश करपाचें. पण आतां जर पळोवंक गेल्यार एक नवीन प्रॉब्लम थंयसर उबो जाल्लो आसा. तेंच्यांनी ते डिमॉलिश करून माती थंयसरूच दवरलेली आसा आनी जो थंयसर बिल्डिंगेचो कंपाऊंड आहा त्या कंपाऊंडाचेर सगळी माती रेस्ट जाल्ली आहा. आनी कंपाऊंड कसो आहा तो रिटेनिंग वॉल न्हू, इट्स जस्ट अ नॉर्मल कंपाऊंड. सो तो कंपाऊंड केन्नाय कॉलेप्स जावंक शकता. आनी तुमी पळोवं येता की त्या कंपाऊंडाक तेंकोन थंयसर लोक गाडयो पार्क करता. आमच्या सायडीक स्कूल आसा, सरकारी स्कूल. जेन्ना स्कूल सुट्टा तेन्ना थंयसून भुरगीं वयता. सो फाल्यां जर जप करून कितें जर जालें, म्हणजे जसो सेंट पिटरचो कंपाऊंड पडलेलो तसो जर हे जर कॉलेप्स जर जालें जाल्यार खुबशे कोणाक एक डॅमेज जावंक शकता. सो हांव मागता की प्रशासनाक की बेगींतल्या बेगीन ती माती काडपाची आहा. तशेंच आतां 15 ऑगस्टाक जेन्ना आमचे जे मेजर हांगासर आमचे हुतात्मे चौका कडेन फंक्शन जाता व्हडलें, तेन्ना थंयसरले कांयशे रोड बंद जाता. डायवर्जन म्हणून हो रोड यूज करता. सो त्या दिसा जर हे कॉलेप्स जर जायत जाल्यार सगळो म्हाका दिसता सगळ्यात म्हापसा खंय तरी त्रास जातले सगळ्यांक. म्हापसा त्या क्रांतीवीर चौकाच्या कुशीक म्हजें शॉप आसा आनी गेली कित्येक वर्सां हांव हांगालो स्थायीक आसा आनी म्हणजे पयलींचें एक एंटीक अशें घर आशिल्लें डॉक्टर बोरकराचें एक म्हापशाचें बरें आसलें आनी लास्ट पोरू पयलीं वर्सा ते फुडल्यान ते पडलेले आनी अंदू कितें जालें की कळ्ळें की म्युन्सिपाल्टीक आतां हे बिल्डींग पडपाची आसा. तर त्यांनी ती सगळी ऑलमोस्ट मोडली. जे दिसा मोडली ते दिसा हांव तांकां विचारतालो की आतां हे सगळे लॉबरां बीन आहात कितें करतले. तर ना ते आमकां काय खबर ना अशें थोड्या लोकांनी उत्तर दिलें. आतां अमेय बाबान सांगलां, आतां कर्ण कुंदेन सांगलां की फुडें कितें जावं शकता. आतां ही रस्त्याची ती सायड जाली. आतां हो व्हाळ पळयता तुमी, ह्या व्हाळान ते आला की जे हांगा चल्लेले डिमॉलेशन चल्लेलें तेन्ना हे सगळे थोडे किडे सकयल पडले. म्हजें नांव चरण कुंदे. हांव त्या बिल्डिंगेचो एक मेंबर आसा. तर आमी म्युन्सिपाल्टी कडेन रिक्वेस्ट केल्ली जेन्ना ते मोडटाले की आमची एटलिस्ट तुमी पार्किंग स्पेस जी आहा ती आज तुमकां दिसता की फाटल्यान जी ह्या सायडीन कंपाऊंडाच्या भितर जे आहा ती आमची पार्किंग स्पेस ती तरी क्लियर करून दिवचे. सो म्युन्सिपाल्टी ते करपाक तयार ना. म्युन्सिपाल्टी फक्त सांगता की ती जबाबदारी ओनराची, नाल्यार तुमी जाल्यार तुमी करा म्हणून. ताजे वयर म्युन्सिपाल्टी काय उलोवपाक हेंच करना. मागीर गेल्ले तुमी मेळपाक बीन ना. ऑथॉरिटीक? आमी तांचे फक्त ते क्लियर करताले म्हणजे आमी फक्त तांचे तो इंजिनियर आशिल्ले आनी तांचे वर्कर जे आशिल्ले तांकां आमी रिक्वेस्ट केले. ते सांगतात की ते ओनराची जबाबदारी ना, तुमी जाल्यार तुमी क्लियर करा, ती आमची जबाबदारी. आमचें काम फक्त आमकां कलेक्टराची ऑर्डर आहा डेमोलिशनाची, आमी फक्त डेमोलिश करपाचें काम करता, ताजे फुडलें आमचें काम कांय ना. आमी फक्त तांकां रिक्वेस्ट करता की ते क्लियर करचें. म्हणजे आमकां जशें आतां अमेय बाबान सांगलां तें की सगळ्यांक त्रास आसा आमकांय त्रास आसा न्ही. आमकां मेन म्हणजे आमच्या सोसायटीक आमकां पार्किंगेक प्रॉब्लेम जाता.